काणकोणचो हो RTO चेकपोस्ट. सुवात सरकारी ऑफिस, मात जाला भ्रष्टाचाराचो अड्डो. कर्नाटक आणि हेर सुवाती वेल्यान येवपी मालाच्यो गाडयो हांगा रावतात. फी आनी लाज दोन्ही ऑफिसरांक दिवन मुकाट्यान वतात. पळयात, हो ड्रायव्हर RTO ऑफिसराक पैसे दिता. सरकारी तिजोरीत वचपी पैशांची रिसीट मेळटा, मात उरिल्ले पैसे RTOच्या खणात. उरिल्ली मोड तश्या तशी भितर, मागीर ती कितली व्हड आसूं. प्रुडंटान हो प्रकार शूट केलो आनी RTO ऑफिसराक जाप विचारली. पात्रांव, आतां तुमी रिसीट दिवन ताका 250ची ना दिवन म्हणटा रिसीट दिवना 250ची अब आतां 250 घेतल्या तो टेम्पो ट्रॅव्हलर रिसीट दिल्या 500 रुपये दिल्या ना तेणें ना टॅक्साची रिसीट घेतल्या. कितली दिल्या ग तेका तेणें पयशे दिले ते वयल्या पयशे हांगा तो खंय गेलो तो. ऑफिसर सांगता आपूण पैसे परत दिवंक विसरलो. प्रुडंटान टेम्पोचो ड्रायव्हर आनी हेर ड्रायव्हरांकय विचारले. कितना दिया था? 4,000 दिया था. 2,000 650. बाद में यहाँ पे पूछे तो इसका मतलब आपको 1,000 रुपीज़ उसने वापस दिया. 4,000 में से 1,000 वापस दिया, 650 दिया नहीं. 650 वहीं पे हाँ 650 नहीं, वो उसने पूछने कैमरामैन ने रिपोर्टर ने आपको पूछने के बाद दिया, उससे पहले नहीं दिया. 50 रुपये एक्स्ट्रा घेता मरे. आणि तुमकां सचीर म्हण हांगा कसली गाडी तू गेली सचीर म्हण दलाल कितले पैसे घेता ग 350 रुपये. 350 रुपया. रिसीट कितल्या दिता ग 300 रुपये. 300 रुपयांची. ओके. उधर 20 ये बड़ा गाड़ी को ज़्यादा 500 600 पैसे लेते हैं. 500 रुपये लेता हाँ, रिसीट बड़ा रिसीट गाड़ी. नहीं है. रिसीट नहीं. पहला कितना देता था? 750 लेता था. 750 लेता था लेकिन रिसीट कितना का 550 का नहीं 750 का लेता था. 100 रुपये एक्स्ट्रा लेता था उसके ऊपर. अभी 550 लेता है. और 100 रुपये एक्स्ट्रा लेता था. 100 रुपये एक्स्ट्रा रिसीट के ऊपर 100 रुपये एक्स्ट्रा. हाँ, एक्स्ट्रा लेता था. अभी 550 ले रहा है. अभी अब 550. आपने स्ट्राइक किया ना, इसलिए 550 ले रहा है. आज कितली घेतला 550. डेली कितली घेताले डेली म्हणलं 3 महिने टीपी करता त्यांना 700 रुपये. 700 रुपया. आज 550 घेतले. डेली रिसीट इतले दिताले पण 150 रुपये चढ घेताले. सीट असं आमचे 150 रुपये चढ घेताले. रिसीट नाही देता. ड्रायव्हरांनी RTOचो भ्रष्टाचार एक्सपोज केलो. हांगाच आसा. ओके थोडे पैसे नव्हते. अशें करून इतले लुटप रे. आमी खंय घेतले पयशे आनी कोण अरे सगळे हांगा 15-20 मिनिट जाली रिकॉर्डिंग. ऑन कॅमेरा तुझे आता पैसे आसा हांगा. आणि तू किती असा पैसे येतो दवरून गेला. त्याने म्हाका सांगला आपण दवरून गेला म्हणून. तुवें पयशे दवरले ते घालून परत एकच मिनिट. कितले पैसे दिले जाण तुका? तेणें म्हाजे कडेन 4,000 दिल्ले. हय. मागीर तेका 1,650 दिले. ते खंय दिले खंय दवरलेले सांग. तुझे 1,000 त्यांनी घेतला आणि 650 तुका दवरले. ना दिले मरे तेका. हांव कितले दवरलेले सांग. तो पळय सांगता पयलीं 100 500 दवरले. रिकॉर्डिंग आला म्हाजे कडेन तू खोटी उलयला. मागीर काडटा आसतना तोच गेलो मरे. मागीर परतो गेलो हांव तेचे कडेन कितले उलोवन परतून येयला हांगा. मागीर तूं म्हणटा तो विसरून गेलो. सगळे ड्रायव्हर सांगता हेच. सगळे मेमो दिताले 150 रुपया आनी विदाउट स्लीप मेमो दिता तर मेमो बरयता. तो डायरेक्ट ना म्हणटा मरे. जागृत नागरिक आणि राजकीय संघटनांनी RTOच्या सिस्टमॅटिक चलपी भ्रष्टाचाराचेर खर टिका केली. ज्या रिपोर्टर भावान तो कॅमेरा लायलो ताणें त्या जो मनीस टेम्पो ट्रॅव्हलराचो जो मनीस आशिल्लो ताका विचारलें. ताणें सांगलें की ताणें आपल्या कडल्यान 650 रुपया दवरले. म्हणून जेन्ना परत विचारपा ताका गेलो तेन्ना ताणें म्हणलें ना आपूण तो विसरोन गेला. हांव म्हणटा जर तो विसरलो जाल्यार तो 1,650 रुपया विसरून वता आशिल्लो. 1,000 घेवन 650 विसरून वचपा नाशिल्लो अशें कोणूच विचारपाक शकना. हे क्लियर कट ऑन कॅमेराक आमी धरलेले आसा. जो ऑफिसर आसा मिस्टर फट्टे ताका आमी विचारलें. ताणें स्वता कन्फेस केला की बाबा आपल्या कडल्यान चूक जाली. पण ही चूक हाज्या पयलीं जायत आयली. हाज्या मुखार आपूण चूक करपाना. पण ह्यो ज्यो चुको आसात त्यो चुको आमकां खंय तरी प्रत्येक बारीक कॉमन मनशाक मारक पडटा. एक्शन जावपा जाय ती स्ट्रिक्ट एक्शन जातली अशी अपेक्षा आमी करता. आणि जर झाली ना जाल्यार मुखाल्ली तयारी आमी
दवरलेली आसा. तेमी तो ट्रेंड तसो करून दवरला की जो पर्यंत तूं दिना तो पर्यंत मुखार गाडी सोडपाना. एक गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट एक ड्रायव्हर आतां उलयतना सांगतालो की तो 300 रुपये त्यान दिला म्हणून एक त्या फाटल्यान पाटलाग करून ताका त्या पेट्रोल पंपा कडच्यान ताका परत आपयलो आनी तेजे कडल्यान ते पयशे घेतले म्हणून. तेन्ना ते सायडीच्यान थंय ते नुस्त्याचें चॅकींग चलतालें तें पळोवपाक गेल्ले. पूण कांय दिसां पयलीं आमचे कडेन अश्यो कंप्लेनी आयल्यो की पोळ्या चिकनाक्याचेर भायल्या लोकां कडल्यान भायल्या गाड्यां कडल्यान खुबशे पयशे घेवप जाता. रिसीट कमी दिल्यात आनी पयशे चड घेवप जाता. ताका लागून आमी हांव ह्या बॉर्डरीर हांगा झाडां आसा थंय कॅमेरा घेवन रावलो रातचो काळखाचो आनी थंय इतले एक भायली गाडी येयली टेम्पो ट्रॅव्हलर तो तेजे कडेन थंय खिडके कडेन उलोवपाक लागलो. म्हणटकीर हांवें तें सगळें शूट केलें. ताणें कितले पयशे एक्स्ट्रा घेतले ते टेम्पो ट्रॅव्हलरान ताका 4000 रुपये दिले. तितूंतले थोडे पयशे ताका तेणें परतून दिल्यात. पयशे रिसीट कमी दिली पूण पयशे थोडे परतून दिवपाचे अर्दे पयशे दिले आनी थोडे पयशे आपणा कडेन दवरले त्या RTO ऑफिसरान. जेन्ना तो वयतालो तेन्ना हांवें ताका थंय हाडिलो त्या जाग्याचेर थंय टेम्पो ट्रॅव्हलर आशिल्ली तेजी थंय हाडिलो आनी थंय विचारलें बाबा तूं उरलेले पयशे कित्याक घेवना कितले पयशे दिले ताणें तुका. तो आपूच जालो आसूं म्हणपा लागलो. ताका घेवन परतून येवन त्या RTO ऑफिसराक जेन्ना जाप विचारली तो म्हणपा लागलो म्हाका ते पयशे चुकोन उरले तो विसरून गेलो म्हणपा लागलो. मागीर हांगचे लोक एकठांय जाले सगळे लोक एकठांय जाले. जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना जेन्ना परिस्थिती हाती भार वयता म्हणून कळ्ळी तेन्ना काणकोण पुलिसांक येयले आनीक लोकां मुखार त्या RTO ऑफिसरान सगळे लोकां मुखार मान्य केलें की आपणे पयशे घेतलेले आनी डेली आपूण एक्स्ट्रा पयशे घेताले म्हणून. फक्त विशय असो आसा की कोण जो ऑफिसर पयशे घेता एक्स्ट्रा पयशे घेता तो ऑफिसरा पुरतीच तो विशय आसा काय ही व्हडली चेन आसा हेजी हें कळपाची गरज आसा. आनी थळाव्या लोकांची अशीय मागणी आसा की हांगा CCTV कॅमेरा आसचे. स्टुडंट मिडिया खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर.